नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही आमगेर हाडल्या पाव आणि पावा बरोबर जाय तोणाक। ते तोणाक आतां हांव करता तांतयाचे आणि कशें करता पळय ते पळयात तुमी। आतां हांव कितें करता, उदक घेता आणि उदकान ही पळया ही तांतयां घालता आणि भितर इल्लेशें मीठ घालता आणि ती पयलीं उकडून घेता। आता हाचे बऱ्यापैकी तोणाक करता, ताचें नाव आसा अंडा फ्राय करी। आता हांव कितें करता, मिक्सरार वाटण तयार करता। तेका लागून कितें घेता, आलें घालता, लसूण घालता, हिरवी मिरची घालता, ओली कोथंबीर घालता, आणि टोमॅटो घालता आणि इल्लोसो कांदो उडयता, इल्लोसो। आणि हाचें हांव मिक्सरार वाटण करता। ही पळया हांवें सगळी आतां ती बॉयल एग सोलली आनी तांचे पळया अशें मदीं कट करून हाफ कुडके केले। आतां हांवें पॅन दवरला गॅशीचेर आनी भितर घातला इल्लेशें तेल। आतां आमी करूया फ्राय। ही पळया आतां हातून घालुया इल्लोसो मसालो, म्हणजे तो तांतयांक मागीर बरो लागतलो। आतां ही 1 मिनीट सुमार अशीच आसुनी। आतां मसाले काडटा। आतां भितर न्ही हांव आतां हळद घालता, आतां तातूंत न्ही मिरचीचो पावडर घालता आणि आतां हे बरें मिक्स करता। आतां तातूंत हांव 1 पिंच मातशें वयल्या वयर हांव मीठ घालता। आमी मीठ उकडटा आसतना तांतयां घातला। आतां ही आमी ल्हव ल्हव परतुया। ही पळया सगळी आतां ही परतून जाली। आतां आमी कितें करुया, हे सगळे काडुया, एक अर्द मिनीट रावुया आनी काडुया। सगळे काडटा आतां आनी तेच पॅनान हांव परत दुसरो प्रोसिजर करता। तेच पॅनान हांवें तेल इल्लेशें घातलें, भितर लसूण घालता, ओनियन घालता। आतां हांवें ह्याच पॅनान न्ही फ्राय केला पळय कांदो आतां तळशिता। तुमी दुसरे पॅन घेवन तळशिल्यार जाता, कित्याक जाणा भितर आतां थोड्यांक कितें जाता, कांदो आतां पळय येल्लो कसो दिसता, कलरींग कसो वेगळो दिसता न्ही म्हणून, कित्याक तो मोठ्या गॅशीचेर फास्ट जाता म्हणून हांवें तातूंतूच घातला। आतां हांव इल्लेशें भितर टोमॅटो घालता। हे पळया टोमॅटो घातलो। आमी वाडपाक घातला न्ही, वाटना। मिडियम गॅशीचेर करता हांव। आतां भितर न्ही वाटलेले वाटण आसा पळय ते घालता। आतां हांवें वाटण घातलें। आतां भितर हांव इल्लीशी हळद घालता। आमी तांतयांक हळद लायिल्ली आसा न्ही। आतां तातूंत न्ही हांव गरम मसालो घालता। आपल्या आवडी प्रमाणे गरम मसालो घाला। हातूंत इल्लें तेल जाय, पण हांव चड तेल आतां घालिना, हातूंत इतलेंच पुरो, कारण भितर आमी उदक घालतलीं। आनी आतां भितर इल्लेशें उदक घालुया। मिक्सरार हे केले पळय तातूंतलेंच घालता।
आणि आता हांव भितर स्प्रिंग ओनियन घालता. ते तुमकां जायत जर घाला नाजाल्यार न घातल्यार जाता. एकूच कांद्याची पात घेतलेली हांवें. आमी ते म्हणजे 1 ओनियन स्प्रिंग. आणि आता तातूंत हांव घालता इल्लेशें मीठ चवी पुरते. आणि इल्लेशें उदीक जाय. खूब सुके कशें जाले ते. हे पळय आता तातूंत घालता तांतयां. आता हे पळया हे आसा ते परतुया. कोणाक आतां परतपाक अशें नाका न्ही. जर कितें करा हे पयशी ग्रेवी आसा मातशी ती अशी घाला. आता हे रेडी जाले. अशेंच तुमी तुमच्या घरा करा. त्याच बरोबर लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि असे टेस्टी तोंडाक तुमी एग तवा फ्राय करी एका म्हणटा आमी अशी. म्हणजे तोंडाक आतां हे आमी केला पावा बरोबर खावपाक. अशेंच तुमी मस्त करा. पळय काय बरो कलर आयलो पळयले. असोच तुमी करा मस्त पैकी आणि बरें एन्जॉय करा. भुरगीं बीन मज्जेन खातली. आता तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू. आणि खरेंच तुमचें देव बरें करूं.